प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयझॅक न्यूटन जावन असलो एक व्हड सायंटिस्ट. आनी आयझॅक न्यूटनाक सुन्याचो सामकोच उदीक मोग आसलो. आनी डायमंड हो सुनो ताणें पोसलो. ह्यो सुनो आयझॅकाच्या बारोबर तो आसतालो. ह्या सुन्याक ताणें आपल्या वावराच्या कुडींत तो ताका दवरतालो. ताचे लागीं तो उलयतालो, ताची आपुरबाय तो कोत्तालो आनी ताचेर ताचो जीव आसलो. आनी एका दिसा आयझॅक आपलें काम तो कोत्ताना, आपल्या वावराच्या कुडींत काम कोत्ताना ताणें आपल्या सुन्याक डायमंडाक आपल्या कुडींत ताणें दवरलो आनी तो भायर सोरून तो गेलो. आनी 5 मिनटां उपरांत आयझॅक परत आयलो आनी पळयल्यार कुडांत आख्खो उजो. आयझॅक न्यूटन 20 वर्सां त्या कुडींत तो एक बूक बरोवंक तो वावुरतालो. आनी ह्या डायमंडान एक वात पेटलोली आसली त्या मेजार ती उडोवन कुडांत आख्खो उजो ताणें केलो. आनी ह्या 20 वर्सांचो वावर ताणें गोबोर केलो. आयझॅक न्यूटन सामकोच दुखाबरीत जाता आनी ताणें आपल्या डायमंडाक, आपल्या सुन्याक आपल्या वेंगेन तो घेता आनी म्हणटा, डायमंड, म्हज्या डायमंड, तुवें हें कितें केलें? तुवें तुज्या दोनयाचो आख्खो वावर, 20 वर्सांचो वावर तुवें गोबोर केलो. कांय नजो, हो तुजो दोनी परत हें पुस्तक बरोवंक तो वावुरतलो. आनी हें म्हणटच ताणें आयझॅक न्यूटनान परत हें पुस्तक बरोवंक ताणें सुरू केलो. आयझॅकाक सुन्याचो उदीक मोग आसलो आनी ताकाच लागून ताणें काकुतीन आनी सोंसणीकायेन आपल्या सुन्या सोवे ताणें वागलो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयचे पयले वाचपान देवाची काकलूत आनी मोग आमकां दिसूंक येता. इस्रायलाच्या देवा सारको कोणूच देव ना अशें आयचे पयले वाचप आमकां सांगता. आनी ह्या इस्रायलाच्या देवाक तीन म्हत्वाचे गूण आसा. 3 important qualities. पयले सुवातेर आमचो देव, इस्रायलाचो देव जावन आसा रोचनार आनी सांबाळनार. आमकां सगल्यांक ताणें रोचला आनी 2 दिसा तो आमकां सांबाळटा. दुसरो गूण जावन आसा आमचो देव जावन आसा काकलूतसार. आमकां तो काकलूत तो दाखयता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जायते फावटी आमी वायट जिवीत आमी जियेता, पातकांत, एडिक्शनांत आमी पडटा, वायट एडिक्शनांत आमी पडटा, आमी पातक आमी कोत्ता, पूण देव आमकां केन्नाच नीट करिना, केन्नाच आमकां जज करिना, पूण आपल्या मोगान तो आमकां आमचें जिवीत सुदारूंक आनी बदलूंक आमकां संदी दिता. आनी तिसरें जावन आसा आमचो देव नितीचो. A God is a just God. देवाक पदवी आसा, देवाक अधिकार आसा आमकां जज करूंक, आमकां नीट करूंक, पूण जायते फावटी देव आमकां जज करिना. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां देवाचो मोग काकुतीचो आनी सोंसणीकायेचो. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां एक वोपार, नेराची वोपार, द पॅरेबल ऑफ वीड्स. आनी गेल्या आयतारा आमी अनेक वोपार आमी आयकलां. The parable of the sower. The parable of the sower and the parable of the weeds. हांचे मोदे अंतर कितें काय, हांचे मोदे डिफरन्स कितें. The parable of the sower जमनीची खबर करता. कशे भाशेन आमी जमीन तयार करूंक, बरी जमीन आमी तयार केल्यार देवाचो मोग आनी देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जातलें. आनी पॅरेबल ऑफ द वीड्स, नेराची वोपार आमकां जमनीची खबर सांगिना, पूण बियाची खबर आमकां सांगता. 2 भाशेचे बी, बरें
आनी वायट, कणसाचें बी बरें बी आनी वीज आसा ते वायट बी. देव बरें बी वोपता आनी बऱ्या बिया बराबर वायटूय बी वोपता मुणगे सोयतान वायट बी आमच्या जिवितान वोपता. आनी नेराची वोपार आमकां कितें सांगता काय, कितें दाखोल कोत्ता काय, ही नेराची वोपार आमकां दाखोल कोत्ता आमच्या संवसारांत बऱ्या बराबर वायटूय हाचेर आसा. दोन प्रितीच्या भाव भयणांनो, ही वोपार नेराची वोपार आमकां कितें शिकोवन मेळटा काय, पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत नेर वीज आसा ते आमी आयडेंटिफाय करूंक. आमच्या जिवितान सगल्यांच्या जिवितान वीज आसा, नेर आसा ते आयडेंटिफाय करूंक, सोदून काडूंक. हे वीज जावन आसा दुस्मानकायेचे वीज, हे वीज जावन आसा रागाचे वीज, आमकां राग येता ते जावन आसा एक वीज, फोटिंगपणाचे वीज, फोटिंगपणाचे नेर आनी वोटपणाचें नेर ओ वायट एडिक्शन, हे सगळे वीज आमकां बरीं मनशां जावंक आमकां आडकोल कोत्ता. मोगाची मनशां, मागण्याची मनशां, सेवेची मनशां जावंक आमकां आडकोल कोत्ता. तर आयज आमी हे आयडेंटिफाय करपाक जाय. वी नीड टू आयडेंटिफाय द वीज that are there within me which doesn't allow me to be the best version of myself. आमी ते आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी देवाक आमी सांगपाक जाय हे सगळे म्हजे वीज आसा, सगळे म्हाजे नेर आसा ते काडून उडोवंक. आनी जेन्ना हे सगळे आमी वीज म्हज्या जिवितान आसा ते आमी काडून उडयतले तेन्ना आमी मागण्याची मनशां वो मोगाची मनशां आमी जावंक पावतले. दुसरे सुवातेर नेरा आनी बऱ्या बिया मोदें केन्नाच नीट करूंक फावना. वी शूड नेवर जज बिटवीन द गूड एंड द बॅड. वायट मनीस बरें जिवीत तो जिवंक जाता, बरे रस्त्यार तो येवंक जाता देवाच्या काकुतीन आनी सोंसणिकायेन. तशेंच आमी जायते फावटी आमी एकामेकाक आमी जज कोत्ता, आमी एकामेकाक आमी नीट कोत्ता, जायते फावटी आमी नीट कोत्ता. तर आयज आमी एकामेकाक आमी संदी दिवपाक जाय तांचें जिवीत बदलूंक आनी बरें जिवीत जिवंक. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया आमच्या घोराब्यांत आमी सगलीं मोगाची आनी मागण्याची मनशां जावंक. आयज आमी मागुया आमच्याच गांवांत आनी आमच्या समुदायांत आमी देवाचो मोग, देवाची काकलूत आमी दाखोल करूंक आनी आमच्या बऱ्या उतरांनी आनी कोन्यांनी आमी दुसऱ्यांक समजूंक आनी बरें चिंतूंक देवाची कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया.